आमी सगळीं बरी मनशां न्हय, कित्याक आमी देवाची भुरगीं. देवान आमकां रचलेलीं आसा आपल्या पुता वरवीं. ताचें सगळें आमचें घडोवन आयिल्लें आसा ह्या संवसारांत. त्या भायर आमकां बावतिजम दिलेलो आसा, म्हणजे मूळ पातकांतली आमकां सुटका मेळिल्ली आसा. आनी जेजूच्या एकवटान आमी ल्हानपणा सावन वाडत आयिल्लीं आसा. म्हणटच आमी पवित्र जिवीत जियेता. पूण देवान आमकां एक गूण दिल्लो आसा, स्वतंत्रपण. म्हणजे कितें? ऑटोमॅटीक न्हय आमी. आतां हे मोबायल आसात पळय, आमी टक करून फोटो काडटा तांतलो. पूण थोडे मोबायल एडजस्ट करूंक जाता, म्हणजे लागीं वो फुडें व्हरूंक जाता. आमचें जिवीत ते भाशेन, म्हणजे आमच्यान एडजस्ट करूंक जाता, फिक्स ना. म्हणजे आमी देवाची भुरगीं ते भाशेन आमी जिवंक जाय, ते भाशेन जायना. कित्याक लागून? कित्याक देवान आमकां हो गूण दिल्लो आसा, मातशें बदलून सारकें पळय तें आमच्यान करूंक जाता. स्वतंत्रपण दिल्लें आसा. आतां हें स्वतंत्रपण आमच्यान कशें वापरूंक जाता? ताका विचारून तें करूंक जाता. तो आमकां सदांच सांगता. पळयात, एक आवय आपल्या भुरग्याक सदांच कितें बरें करूंक जाय, कितें करूंक नाका तें सांगीत आसा. आतां भुरगें तें आयकत, पूण मागीर आपूण आयकोना जायत. आनी आयकोना जायत जाल्यार कितें जाता? ताचेर परिणाम जाता. उज्याशी वचनाका, उज्याशी वचनाका. उज्याशी गेल्यार कितें जातलें? उलपावतलो. सुरी काडली, सुरी काडनाकाय, तीच काडटा, चक करून मारलें जालें. हे भाशेन जाता. देव आमकां सगळो गोत बरें कितें तें सांगता, पूण आमी तें बरें आयकोचें आसतना आयकता आमी केन्नाय, वो केन्ना आयकोना, पूण आमकां जाय पळय तशेंच कोत्ता. म्हणटा ताका लागून म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, सांतिनासन आमकां एक मार्ग सुचयला, विवेक बुद्धी कशी आमी देवाची येवजण कितें ती सोदून काडपाक. पयले सुवातेर आमकां कितेंय करूंक जाय, वो कितेंय चिंतता जाल्यार पयले ताका आमी चिटकोन रावंक फावना. आतां म्हज्या मनांत तर अशें जालें की आयज हांव तुमकां सगळ्या जाणांक ते सायडींतल्यान मीस भेटयतलो, अशें तर म्हज्या मनांत आयलें. तें पयले सुवातेर हांवें ताका पाळो दिवंक फावना, हांव करचो ना. दुसऱ्या पावंड्यार म्हणजे कितें करपाचें? देवाक हांवें विचारचें, हांवें तर ते सायडींतल्यान मीस केलें जाल्यार तातूंत कितें म्हणून बरें जातलें? ही देवाची येवजण. आतां तुमी कितें करतले? तुमी नाकारतले, वो मातसो बरो ना, कितें जालें ताका, अशें म्हणटल्यात. तर पयले सुवातेर जें म्हज्या मनांत आयिल्लें आसा तें ताका हांवें चिटकोन रावंक फावना, तें हांवें सोडून दिवंक जाय. देवाक तर जाय जाल्यार तें जातलें. दुसरें हांवें तुमकां विचारूंक जाय, फाल्यां सावन हांव ते सायडींतल्यान मीस करतलो आं. तुमी कितें म्हणून? फादर तें करनाका, तें बरें जायना, सगळो लोक ते सायडींतल्यान येता, तुमी म्हाका सांगतल्यात. मागीर हांव चिंततां तें मागीर हांव मागण्याक वता आनी म्हणटा, जेजू हे भाशेन करूंक जाय, ही तुजी येवजण ना, ही म्हजी येवजण. आनी हे भाशेन खूब वस्तू आमकां जाय पळय तश्यो करता आमी, देवाक जाय पळय तशें करिना. घराब्यान पर्यंत आमी निर्णय घेता ते आमचे वस्तूंक घेता, देवाक जाय पळय तशें घेनात. देवाक जाय पळय तशें घेत जाल्यार कितें म्हणून जातलें? आयज आमकां पयले वाचपानूय सांगलां, आमकां शांती मेळटली, आमचें जिवीत
पोरजोळूंक लागतले, आमी दुसऱ्यांक नमुने जातले. हें कोण करून घेता? देवूच करून घेता. कित्याक आमी देवाची भुरगीं आनी तो आमचे सगळे हे परी वावुरता. आमी तर ताका जाय पळय तशें करिना जायत जाल्यार आमी काळोखान दुसऱ्यांक ओडटल्या. आमी काळोखांत आसतल्या दुसऱ्यांकूय काळोखान ओडून घेतल्या. आनी आमी सगळीं जाणां कोण काळोखान आसात आनी कोण उजवाडान आसात पळय ती. कित्याक आमकां ते भितरल्यान कळटा. पवित्र आत्मो आमकां सगळ्या जाणांक दिलोलो आसा आनी आमच्यान हें निवडूंक जाता. तर ही विवेक बुद्धी देवान आमकां दिलेली आसा. आतां तुमकां एक भगवान फ्रांसिसाच्या जिवितांतल्यान घडणी कशी घडली ती तुमकां सांगता. ताका हांगसर धाडलेलो न्ही, तो गोंयांतूच आसलेलो, 6 म्हयने आसलेलो. मागीर हांगसरलो तो गेलो. ताणें अशें पळयलें की म्हाका देव सकयल व्हरोंक सोदता, म्हणजे दक्षिणेक. कित्याक लागून? हांगसर पळय ते पुर्तुगेज जियेताले ते सारके आपले क्रिस्तांवपण जियेनासलेले. आनी क्रिस्तांव तर केले जाल्यार हांचो नमुनो ते घेवन वायट रस्त्यान ते चलतले. ताका लागून ताका अशें दिसलें की हांगसर ही जमीन बरी ना. ताका लागून ताणें मागणें केलें आनी दक्षिणेक गेलो. दक्षिणेक ताणें इतल्या लोकांक बावतिस्म दिलो, हजारांनी. मागीर ताच्या काळजांत आयलें की हांव आतां ह्याच भारतांतूच आसा, तर हांगसरलो आतां फुडें वचोंक जाय. कित्याक पुर्तुगेज आतां दुसऱ्या देशांनी गेलेले आसा. पूण म्हाका हांगसर धाडलेलो न्हय. ताणें खूब मागणें केलें. तो सांत थॉमसा कडेन मागूंक लागलो आनी खूब मागणें कोत्ता कोत्ता ताका समजून आलें कितें वचों हांगसरलो पयस वो रावपाचें. खूब उगत ताणें मागणें केल्या उपरांत तो मायलापूर म्हणटा पळय मद्रासाक गेलो आनी ताच्या तुमलाशी ताणें मागणें केलें. आनी शेकी ताका सगळें स्पश्टपणे दिसूंक लागलें. तो उजवाडो म्हणटा पळय तो येवंक लागलो आनी ताका खात्री जाली, वय म्हाका देव आतां अशें म्हणटा की हांवें आतां फुडें वचोंक जाय. श्रीलंकेक आनी मागीर इंडोनेशियाक, मलेशियाक, जपानाक. आतां तो उर्बेन बोल्लो आनी हे भाशेन मागणें केल्या उपरांत, उपवास केल्या उपरांत ताका ती खात्री जाली आनी ते भाशेन गेलो तो. हे भाशेन आमचें जिवीत जावंक जाय. व्हडल्या वस्तूंनी, धाकट्या वस्तूंनी सदांच मागण्यांत रावली की ना, ही आमची चिंतना भावना जेजू सगळें दवरली की तो आमकां ती शांती हाडटलो, तो आमकां दाखयतलो आनी मागीर तो तें करूनय घेतलो. आमकांय तशेंच जाता. आतां इतलें सांगपाक आसा, इतले विशय आसात, कशें म्हणून निवडटले आमी कोत्ता तयारी. पूण शेकी हांगसर आयली की ना, मागीर पवित्र आत्मो आमकां प्रेरणा दिता आनी तो मागीर आमचें सगळें उलोवंक लागता. आनी जेन्ना तो उलोवंक लागता तेन्ना लोकांक तें लागता आनी तांकां ती समजणी मेळटा. घोडीक मेळची ना सगळी समजणी, पूण तुमी तर तेच भाशेन मागण्यांत आसत जाल्यार तुमकांय देव कितें तें तुमच्या जिवितान करूंक जाय तें स्पश्टपणे दाखयतलो. म्हज्या भयणीन भावनो, हाका म्हणटात डिसर्नमेंट ऑफ स्पिरिट्स, म्हणजे कसलो आत्मो आमकां प्रेरणा दिता. पूण हें घडच्याक तो आमी हिचोर थिरायलेले आसा आमचें जिवीत जेजूचेर वा आपल्यापणाचेर जाल्यार हो दुसरो मेळो आत्मो आमकां प्रेरणा दितलो. जेजूचेर तर ताचो पवित्र आत्मो आमकां प्रेरणा दितलो. तर ही विवेक बुद्धी आमच्या मदें ठामपणी घडोवन येवच्याक आयज आमी ताचेच कडेन मागया, भगवान फ्रांसिसा कडेन. कित्याक तो हे भाशेन आपलें जिवीत सगळो गवती विवेक बुद्धीन देवाची येवजण कितें पळय ती सोदतालो आनी त्या प्रमाणे कोत्तालो आनी हाका लागून तो आजून हांगसर आसा. तर आमी आमच्या हात अशें जोडया, दोळे बंद करया. देवा आमच्या, तूं आमचे भितरूच जियेताय. तुजेर आमचें जिवीत थिरावंक आमकां घोटाय दी. आमी म्हणटा पूण कितें तरी आमी करून घेवंक जाय दर वेळा.
आनी सुस्काराचेर आमी ध्यान मन धरीत तर आमी सगळो गत तुजे सवे रावतले आमकां सगळें स्पश्टपणें दिसना पूण रोखडें तें मानून घेवंक आमकां तूं घटाय दितलो म्हणून आमकां खात्री आसा.